इसलिए मैं वेलकम करता हूँ सब लोगों का हमारे बीच बैठे हुए हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अमित पाटकर जी, हमारे एमपी कैप्टन मिलिया जी, राजेश बेरेकर जी और मंगलदास जी, हम लोग बैठे हुए सारे लोगों को भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि सभी लोगों ने टाइम आ गया। अभी आज जो हमारा सेरेमनी है वो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस के लिए हम लोगों ने जो काम किया है उसके लिए पार्टी ने भरोसा जो जताया है हम लोगों को, आप लोगों के साथ में हम लोग कांग्रेस को आगे बढ़ाना है। और आपको ये अपॉइंटमेंट जो लेटर आज दिया जा रहा है ये आगे के लिए, भविष्य के लिए, आपके लिए, आप जो काम करेंगे उसके लिए भरोसा जता के अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि सभी लोगों को साथ में लेके कांग्रेस पार्टी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आशा यही है कि हम लोग आगे बढ़ाना है कांग्रेस को। थोड़ा ही बोलूँगा शॉर्ट में, ठीक है। थैंक यू। Thank you, Wasim ji. I request Mayuddin ji to kindly felicitate our dignitaries on the stage with a shawl, please. Thank you. Thank you, Mayuddin ji, Valerie ji, और Zarina ji. Today we proudly felicitate Shri Sharad Chopdekar, Chairman of the OBC Department of the Goa Pradesh Congress Committee, for his dedicated and persistent efforts in the struggle for implementation of the 100-point roster system for reserved category candidates in postgraduate admissions at Goa Medical College and Dental College. At a time when deserving students from OBC, ST, SC and EWS communities were continuously denied their rightful opportunities, Shri Sharad Chopdekar strongly raised this issue on every possible platform. From representations to the Honorable Chief Minister, he also coordinated with our State President Shri Amit Patkar, President of GPCC, and Captain Midiata Fernandez, South Goa MP, for supporting agitations, press conferences and public movements related to the implementation of the roster system. This prolonged struggle highlighted how
From the academic year 2021-2022 onwards, reserved category students lost valuable postgraduate medical seats every year due to non-implementation of the roster system. The issue was pursued relentlessly until it finally reached its logical conclusion with the approval and implementation of the roster system. His efforts were not for personal gain, but for the future of students, equal opportunity in education, and justice for deprived communities. Along with other leaders and members of the OPC department, his commitment, determination, and coordination with political leaders, social activists, and various opposition parties played an important role in achieving this long-pending demand. The minority cell of Goa proudly acknowledges and appreciates his tireless work, courage, and dedication towards the cause of social justice and public welfare. We congratulate Shri Sharat Chopdekar ji and wish him continued success in serving the people of Goa and fighting for the rights of all weaker and the marginalized sections of society. Many congratulations, sir. I request Tarunam ji, Shri Amit Thakur ji, Captain ji, to please participate. Thank you, everyone. I now request Ma'am Tarunum Khan, the AICC Minority In Charge for Goa, to kindly address this august audience with a few words. Good afternoon, everybody. Respected GPCC President Amit Thakur ji, Honorable Member of Parliament Virato Fernandes ji, my All India Mahila Congress Goa President Pratiksha ji, Youth Congress President Goa Archit ji, District President Rajesh ji, District President Mangal Das ji, and all dignitaries present over here on the podium. Last but not the least, all the warrior of the Congress Party, especially newly appointed warrior of Minority Department. It is an honor to be here in the beautiful and harmonious land of Goa. Today we aren't just come here to distribute or hand over the appointment letters, but we are here to ignite a shared vision for the future of the state and our great nation. To newly framed state committee and the district chairman, I humbly congratulate you being chosen to lead the minority department in the Goa. Not just an achievement, it is a testament of your loyalty, your hard work, your commitment, and the trust the party leadership has placed in your capability. So, the appointment in the Congress Party is not a title to war, it is a responsibility to be fulfilled. Your office, most of important thing is your office is not within the four wall. The office, it is in the street
in village, and the most importantly in the heart of the people of Goa. So you have very much important responsibility have on your shoulders to fulfill the as a warrior of the Congress Party. So because we are committed to public welfare, our core mission to welfare of every citizen regardless of their background, their religion, their culture. So as a member of the minority department, you are the bridge between the aspirant of the minority community and the vision of the Indian National Congress Party. We must ensure the ideology, vision, national building thought of the Congress Party along with the awareness toward the constitutional right reach each and every person last from the line. Goa, as we know that Goa has always been a shining example of the harmony, communal harmony. So as a representative of the minority department, your job to safeguard that fabric. We work to progress for one, we work for the progress of all. As you take up the responsibility or take up the new role, so remember that by strengthening the Congress, you are strengthening the democratic foundation of the nation, of the as a warrior of Congress Party, as a warrior of minority department. Under the leadership of GPCC, under vision of the AICC, I am confident enough that the team will work with the renewed energy. Let us move forward with the discipline, with the dedication, and with the spirit of service. Goa is watching us. The nation is watching us. Let us prove that we are the shield that protect the right of the people and the sword that fight to their future. So, irrespective of their anybody's culture, background, we have to safeguard the right of the each and every individual in the Goa, and as a member of the National Congress Party, we have to safeguard each and every individual's right, their fundamental right, and we have to take the vision of the Indian National Congress Party. So we are very much humble to say that you are not a member of minority party, you have a very responsible person now. So very much congratulations to all of you, and I expect to each and every person that you will fulfill your responsibility with a hard work, dedication, and your efforts will I'll show in your work as well. Jai Hind, Jai Congress, Jai Goa. Thank you, Ma'am Karanul, for your kind words. I request Dr. Pratiksha Khalap, the Mahila President of Goa Pradesh Congress Committee, to kindly say a few words. Before that, I request Mr. Sameer Golwekar to please take up a chair at the stage, please. Thank you. And I request Mayuddin ji to kindly give him a floral bouquet. नमस्कार. माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकरजी, दक्षिण गोवाचे खासदार कॅप्टन बेरियाटोजी, गोवा प्रदेश काँग्रेस मायनॉरिटीचे नवनिर्वाचित चेअरमॅन वसीम खानजी, ऑल इंडिया महिला काँग्रेस, ऑल इंडिया मायनॉरिटी कमिटीच्यो गोवा इन्चार्ज मॅडम तरन्नुम खानजी, तशेंच उपस्थित आशिल्ले हांगा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट
कुशावती डिस्ट्रिक्टचे राजेश वेरीकरजी आणि माधव डिस्ट्रिक्टचे मंगलदासजी, गोय प्रदेश युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष अर्चित नाईकजी, जवाहर बाल मंच पेलेजिया, मायनॉरिटी ST समाजाचे आमचे जल्मी, तसेच OBCचे चोपडेकर सर, समीन, ओलेन्सियो, सावियो, समोर हाजीर आशिल्ले बाकीचे हेर मानेस्त, झरीना व्हायस चेअरमॅन मायनॉरिटीची आणि सगळे उपस्थित मंडळी, नमस्कार तुमकां. आजच्या ह्या कार्यक्रमाची जी मेन मुद्दो आसा तो म्हणजे आजचे इंडक्शन आणि ओट टेकिंग ऑफ मायनॉरिटीची पुराय जी नवीन टीम आसा, नवनिर्वाचित चेअरपर्सन वसीम खान आणि तुमच्या पुराय टीमीक हांव महिला काँग्रेसीच्या वतीन अभिनंदन करता. भारत देशाचो एक इतिहास पळयलो जाल्यार मायनॉरिटी ही कम्युनिटीज ज्यो आसा तेंचे खूप प्रमाणान भारत देशाच्या स्वातंत्र्याक आणि हो देश विकसीत करपाक आणि डेव्हलप करपाक खूप योगदान आसा. मागीर ते मौलाना आझाद ते APJ अब्दुल कलाम आसुनी, जॉर्ज फर्नांडीस आसुनी किंवा विजय जोसेफ आसुनी, ही कम्युनिटीचे रिप्रेझेंटेशन आणि रिप्रेझेंटेटिव्ह लिडर्स आणि मायनॉरिटी ओवरऑल ह्या कम्युनिटीन खूपशे योगदान आणि भागीदारी केलेली आसा हे देश आयज विकसीत करपाक. तरी आसतना आयचो जो भाजप पक्ष आसा तो एक वेगळो नरेटिव्ह करपाचो क्रिएट करपाची ट्राय करत आसा. आमी पळयले हालींच जे वास्को वाठारांत खंयच्या तरी कार्यक्रमान एक जयंती निमित्तान कार्यक्रम जाल्लेलो, थंय खट्टर म्हणून कोणाक आपयले आनी तेणी कसले तरीच भाशण केलें. खंयच्याय कार्यक्रमाक दुसऱ्या रिलिजनाच्या संताक नाल्यार देवाक कितें म्हणपाची गरज नसता, पण तरी आसतना हे मुद्दम स्क्रिप्टेड असो कार्यक्रम आसलेलो. आणि हे भाजप सरकार जे स्वताक हिंदू रक्षक म्हणटा नाल्यार देश रक्षक म्हणटा, देश प्रथम म्हणटा, तेंचो वाटो ह्या देशाच्या फ्रीडम स्ट्रगलान कांयच नासलेलो. मायनॉरिटीचे खुबशे आमचे भाव, मागीर ते छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या सैन्यान आसुनी किंवा राणी लक्ष्मीबाईच्या सैन्यान आसुनी, तेंचो खूप वाटो आसा, मोलाचो वाटो आसा. आणि ते इतिहासान बरयल्ले आसा आणि कोणूच डिनाय करूंक शकना. जेन्ना हे डबल इंजिन सरकार, डबल इंजिन आसून सुद्धा जेन्ना ते म्हणटात हिंदू खतरे में है, खरे डबल इंजिन न्हय, डबल स्टँडर्ड सरकार आसा. हिपोक्रेसी नावाची एक हायट तेंच्यांनी क्रॉस केल्लेली आसा. तुम्ही पळयात जेन्ना खरे रक्षा करपाची गरज आसलेली, आमचे गोंयानूच खापरेश्वर देवस्थान जेन्ना डिमॉलिश केल्ले, खंय आसले हे सगळे हिंदू रक्षक? थंय उबे आसले आमचे कॅप्टन बिर्याटो सर, आमचे गोयचे अध्यक्ष अमित पाटकरजी, आणि पुराय बाकीचे काँग्रेस मायनॉरिटी सगळे थंय उबे असलेले ते देवस्थान डिमॉलिश करचे न्हय हेजो आवाज उठोवपा खातीर. आणि खंयच तेन्ना आमकां भाजपचे लोक जे हिंदू करतात ते दिसूंक ना. सो हे सगळे मुद्दम एक नरेटिव्ह करत आसा करंट सरकार, हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चन अशे. आता आसा करंट मुद्दे तेजेर फोकस डायवर्ट करपाक, आणि हेका आमी सगळे बळी पडचे न्हू. हांव परत एकदा मायनॉरिटीच्या पुराय टिमीक अभिनंदन करता, आणि तशेंच सगळ्यांक हांगा जमिल्ल्या मंडळीक सांगता की आमचो महिला काँग्रेस म्हणून तुमकां तेंको आसतलो, आणि तशेंच आमी एकठांय रावन हे जे आता देश तोडपाचे आणि डिवायड करपाचे काम जे भाजप सरकार करता, तेका आमी सगळी एकठांय रावन एक एकता निर्माण करया. आणि परत जशे पयलींचो देश आमचो भारत आसलेलो आणि पयलींचे गोंय आमचे जशे आसले, एक युनायटेड
आणि पीसफूल आणि हार्मोनियन जगणारे तसे गोय परत निर्माण करपाची आम्ही एक प्रतिज्ञा करूया. Congratulations once again and let's work together unitedly. Thank you so much. Thank you, Dr. Pratisha Khaya. I request now Advocate Archit Naik, the President of Youth Congress, to kindly say a few words. Thank you. Good evening, everyone. तुमका देव बरी सांज जावन येता. Assalamu alaikum. Firstly, I apologize to the media की तुमका मातसो रावचो पडलो आमच्या खातीर, so I would like to apologize on behalf of all of us. दुसरे आमच्या बरोबर माचेर आसा आमचे गोय राज्याचे प्रदेश अध्यक्ष KPCC प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आमचे MP बाब कॅप्टन विर्याटो, आमची AICCC त्यांची मायनॉरिटीची इंचार्ज करमलूजी, आमचे नवनिर्वाचित मायनॉरिटी प्रेसिडेंट बाब वसीम खान, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दोन्ही बाब राजेश आणि बाब मंगलदास, आमची महिला प्रेसिडेंट प्रतीक्षा आणि बाकीचे हेर पदाधिकारी. हांव चड वेळ उलोवपा ना कित्याक उलोवपाकूय खूब लोक आसा सद्या, सो हांव तितलेच एक दोन मुद्दे तुमकां फक्त सांगता इन शॉर्ट. प्रतीक्षान हिस्ट्री सांगली, तुवें बऱ्या तरेन सगळे काँग्रेसीन मायनॉरिटी खातीर आनी देशा खातीर कितें केलां तें प्रतीक्षान इन ब्रीफ बऱ्या भशेन सांगलें. हांव फक्त इतलेंच सांगता, इट्स टायम फॉर ऑल ऑफ अस टू युनाइट. हांव आतां पर्यंत सद्दां म्हणटालो की यूथ काँग्रेस, हांव यूथ काँग्रेसीन आसा पयलीं आशिल्लो. हांव सद्दां म्हणटालो जाणा कॅप्टन, आय शू ऑलवेज से यूथ काँग्रेस एंड मायनॉरिटी एंड आमचे महिला काँग्रेस आर द बॅकबोन ऑफ काँग्रेस पार्टी. बट टुडे आय विल करेक्ट माय सेल्फ. Not only youth Congress, not only Mahila Congress, but minority is also the backbone of Congress party. तुमचे इंचार्जर म्हणता तरुण जी, आई डोंट थिंक आपको ज्यादा तकलीफ गोवा में होगी, बिकॉज गोवा में हमारी पूरी माइनॉरिटी की जो टीम है वो इतनी सक्षम, इतनी स्ट्रांग है और आपके अच्छे नए प्रेसिडेंट भी है, सो आपको ज्यादा तकलीफ होगी भी नहीं. जैसे बाकी के लोगों को होती है तो आपको ज्यादा नहीं होगी, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम दिस टाइम. हांव फक्त एक दोन रिक्वेस्ट करतलो वसीमाकडे की आमचे पयलींचे जितले 4-5 टर्म 5-6 टर्म जाले, 20-30 वर्सां जाले जे मायनॉरिटीचे कार्यकर्ते आसा गोंया काँग्रेसीन, तांकां सगळ्यांक तुमी इन्वॉल्व करून घेवचे. आनी मायनॉरिटीचो जो प्रोग्राम जालो जाल्यार अशें चिंतनाका फक्त मायनॉरिटीचे लोकांक आपोवपाचे. इवन यूथ काँग्रेसी कोण मायनॉरिटीचो आसा, महिला आसा, PCC मायनॉरिटीचे लोक सगळ्यांक आपोवन, बिकॉज दिस इज द टायम आमी फ्रंटल्स आणि डिस्ट्रिक्ट्स म्हणून काम करपा जायना. आमी 27 लागीं पावला. आमी वी हॅव टू वर्क एज अ फॅमिली. इट इज टायम फॉर अस टू युनाइट. आणि होच टायम आसा येता ते 6-7-8 महिने आमकां जीव तोडून एक जावन सगळ्यांनी, सगळे डिस्ट्रिक्टान, फ्रंटल्सान, सगळे डिपार्टमेंट्सान एक जावन आमी काम करपाक जाय. आणि हांव 100% शुअर आहा की वन्स वी युनाइट एंड वी आर युनाइटेड, बट वन्स वी वर्क एज अ फॅमिली, वी विल 10,000% विन गोवा and win people's heart. I wish Wasim bhai and his entire team all the very best. Youth Congress, Wasim bhai is with you. Congress is with you. People of Goa are with you. Let's unite, stay united, and let's win 2027. Thank you. Jai Hind, Jai Goa, Jai Congress. Thank you, Advocate Archit Naik. Those were really well said words. I request our South Goa MP, Dr. Captain Viratu Fernandez, to kindly say a few words. आमचो काँग्रेसचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमची AICC इंचार्ज फॉर मायनॉरिटी इन गोवा बाय करमल खान, आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुशावती बाब राजेश वेरेंकर,
आमचो म्हादईचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब मंगलदास नायक, आमचो फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे महिला प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रतीक्षा कलक, आमचे यूथ प्रेसिडेंट बाब अर्चित नाईक, आमचे मायनॉरिटीचे चेअरमॅन गोयचे बाब वसीम खान, आमचे जवाहर बाल मंच चेअरपर्सन बाय पेलाच्या, आमचो कार्यकाळ लिडर मोर्मुगांवचो बाब शरद चोपडेकर, आमी ताका नितीन बाब म्हणटात, आमचो एसटीचो लिडर बाब रामकृष्ण जल्मी, आमचो ऑल इंडिया वायस प्रेसिडेंट फिशरमॅन ऑर्गनायझेशन बाब वॉलेन्सियो सिमाईस, कोणाची नांव विसरला जाल्यार माफी मागता, आनी सगळे तुमी हांगा जमल्ले येवकार, नमस्कार, देव बरी सांज देव. म्हाका दिसता आमची AICC इंचार्ज जी आसा बाई तरन्नुम खान, तिणें एक बरें मेन्शन केलें की सर्टिफिकेट मेळता ती सर्टिफिकेट घेवन बेश्टी बसपाची ना ते. हो बिल्लो पळय आयज आमकां मेवला एज ऑफिस बेरर्स, लीडर्स and members of minority community, it comes with responsibility. हांव जाणो जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें, ताजे उपरांत रिऑर्गनायझेशन जातालें आनी आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर खूब फोर्स करतालो, वो तुवें अपॉइंटमेंट घेवचो पडटलो. आय डोंट नो इफ ही रिकलेक्ट्स. आनी बरे 3-4 म्हयने हांव लिपून भोंवलो, फंक्शनाक सगळे खंय एजिटेशन सगळ्याक आसतालो, बट द मोमेंट ही टू टेल अबाउट केन्ना घेता ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, आय शूड रन अवे, बिकॉज आय न्यू हॅविंग सर्वड इन द नेवी एनी अपॉइंटमेंट कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. कित्याक ज्या दिसा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेळटली यू कॅनॉट लूक बॅक. आणि त्या खातीर आयज पळय तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी मेवल्या, यू कांट लूक बॅक बिकॉज द कंट्री इज पासिंग थ्रू सच अ फेज. आणि जेन्ना जेन्ना आमचे आता इलेक्शन येवपाचें आसा, वो भारतीय जनता पार्टी पळय आसा, तांचे पळय DNA फक्त झगडे रावपाचे आसा बिटवीन कम्युनिटीज. आणि हे आतां जावना. 1925 जेन्ना तांचे मदर ऑर्गनायझेशन RSS was formed because of this to divide and rule. हे ब्रिटिशरांनी केल्ले, and this is continuing. What is our response to that? तलवार से तलवार नहीं. जसे भारत जोडो यात्राच्या टायमार आमचो लीडर श्री राहुल गांधी म्हणे मोहब्बत का दुकान, आम्ही मोगान रिप्लाय करपाक जाय. दे हॅव नो आन्सर टू दॅट. आणि दुसरे, आम्ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा थंय धांवपाक जायना. म्हाका याद येता, and it has inspired me a lot. It is not only for minority community, but सगळ्यांक लागता. एक मार्टिन म्युलर in Germany, जेन्ना हिटलर हाचे नाव येवपाक लागलें that he should be the leader of Germany, तेन्ना वो मार्टिन म्युलर was खूब लोकां भशेन they were rooting for Hitler, की हय हिटलर लिडर जावपाक जाय जर्मनीचो. आणि जेन्ना हिटलर जालो, पद्देर आयलो, तेन्ना तांकां कळून आयलें this is not be expected from this man, he is just the opposite. आणि वो मार्टिन म्युलर अराउंड 1930 सुमार आपणाचो ओपिनियन चेंज करपाक लागलो. ताका कळून आयलें this man is dangerous, dividing the society. आणि थोड्या तेंपान हो मार्टिन म्युलराक ना हिटलरानूय भितर उडयलो आणि ताणें ती एक पोएट्री बरयली. आणि तातूंत तो म्हणटा, when they came for the communist, जेन्ना कम्युनिस्टांक धरपाक आयले,
आई डिड नॉट से एनीथिंग, हमें काय म्हणू ना, मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था. ताजे उपरांत दे केम आफ्टर सोशलिस्ट, हमें काय म्हणू ना क्योंकि मैं सोशलिस्ट नहीं था. ताजे उपरांत दे केम आफ्टर द ट्रेड यूनियनिस्ट, हमें काय म्हणू ना बिकॉज आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट. देन दे केम आफ्टर द ज्यूज, आपले काय म्हणू ना आई वॉज नॉट अ ज्यू. आणि फायनली दे केम आफ्टर मी. आजूबाजून पहिले देयर वॉज नोबडी टू डिफेंड मी. हे म्हणताना तुम्ही चितपाक जाय, दिस इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू डोंट स्टँड बाय दोज अंडर ऑपरेशन जाल्यार फाल्यां आमचोय टाइम येतलो कोण आसतना आमकां डिफेंड करपाक. अँड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काँग्रेस पार्टी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, फ्रॉम द टाइम इट वॉज एस्टॅब्लिश्ड. आम्ही सदांच सगळ्या लोकां बरोबर रावले, केन्ना भेदभाव करूंक ना. इन द नेम ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड कांयच आमी डिफरन्शिएट करूंक ना. बट असो एक टाइम आयलो, द मायनॉरिटी ऑर्गनायझेशन हॅड टू बी फॉर्म्ड टू गिव्ह दॅट कॉन्फिडन्स that there is a dedicated organization within Congress party who will look after the minorities. जसे डॉक्टर प्रतीक्षा म्हणा, contribution of minority leaders and minority institution has been tremendous. आम्ही फक्त जेन्ना तिडक येता कोणाक खंय तरी एका मायनॉरिटी कम्युनिटीच्या मारून उडयलो म्हूण तेन्ना आमकां तिडक येता. बिफोर दॅट we have to know the rights. What does the constitution guarantee? हांव क्वेश्चन विचारना, बट तुम्ही स्वता विचारपाक जाय. What is that article in the constitution जे आमकां हक दिता पळय ते? Read article 29. 29 what? 29 2. After that article 30, 31, 30 bracket 1, 30 bracket 2, article 14 and 15. ही चार तर वाचीन जाल्यार तुमकां कळटले कॉन्स्टिट्यूशन हॅज गिवन इक्वल रायट सगळ्यांक. पहिलं तर आमकां तर यू आर नाव द लीडर्स. काँग्रेस पार्टी तुमकां आयज ऑफिशियली लिडरशिप दिता. जेन्ना तुम्ही भायर येतले एज लीडर्स जाल्यार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन येतले. ऑलरेडी गुजराताक वचून एक स्टेटमेंट दिलो ताणें, कॅल्क्युलेटेड स्टेटमेंट to put a divide between religious groups. 22 जेन्ना इलेक्शन जाल्ले, just before 22 election बिचोले वचन या सेम चीफ मिनिस्टरान स्टेटमेंट केलो to put a division among different religious groups. This is in the DNA. And as we are moving towards elections 2027, जाल्यार हे अटेम्प्ट्स विल इन्क्रीज. आमच्या मध्ये और रिलीजनामध्ये भेदभाव घालपाक. जशें भाई तरन्नुम खानान सांगला, गोवा इज नोन फॉर इट्स कम्युनल हार्मनी. हांव जेन्ना पार्लमेंटान वेता थंय जेन्ना दुसरे एमपी कडच्यान आयकता की गोवा में क्या हो रहा है, गोवा में इतना हम लोग सुन रहे थे, इतना कम्युनल हार्मनी था, अभी क्या हुआ? बीजेपी सरकार ने मैं म्हणलं, इसलिए ये प्रॉब्लेम हो रहा है. स्टँडर्ड आन्सर मध्ये सिंपल आन्सर ते सांगतात म्हाका. दॅट मीन्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड एक गोंयची एक कॅरेक्टरिस्टिक्स अबाउट कम्युनल हार्मनी. शेकड्याचे शेकडे आम्ही हिंदू, मुस्लिम, क्रिस्तांव सगळे भाव भयणी कशे रावल्यात. पण आता कित्याक हो अटेम्प्ट फक्त बीजेपी कित्याक डिवाइड करूंक सोदता? वेन यू आर इन पॉवर, यू आर द फादर फिगर, यू आर सपोज टू युनाइट. फादर फिगर म्हळ्यार मातशे तुमकां याद आसा न्ही, इस्रायलाक बी वचून फादरलँड मदरलँड म्हणटा. अरे आमच्या गोंयांत कित्याक झगडे लायतात? भारत में क्यों झगड़ा लगा रहे? थंय वचून फादरलँड मदर
act as a mother. So आम्ही let us take that responsibility, let us move forward आणि act responsibly सगळ्या लोकांक एकठांय दवरपाक. हे म्हणून सगळ्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, स्पेशली बाब वसीम खान आनी ताची टीम आयचो हो प्रोग्राम घडोवन हाडलो म्हूण म्हाका दिसता सगळ्यांनी खूब बाय शबनम आसा हांगा सगळ्यांनी म्हाका दिसता खुबशे वावर केला आनी हो घडोवन हाडला. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. बाब वालेरियनूय आसा, सो सॉरी कोणाची नांवां विसरना जाल्यार. आनी तुमकां एक रिक्वेस्ट करता, लेट अस टेक अप दिस चॅलेंज. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोवा. Thank you, Captain. It's always a pleasure listening to you, sir. I request our Goa Pradesh Congress Committee State President, Mr. Amit Patkar, to say a few words. And following his speech, we will be giving out the appointment letters. Thank you so much. आयच्या गोय प्रदेश काँग्रेस कमिटी मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑर्गनायजेशनल अपॉइंटमेंट सेरेमनीक हाजीर आशिल्ले माचेर दक्षिण गोयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, मायनॉरिटी सेलाच्यो AICCच्यो गोयच्यो प्रभारी श्रीमती फरहन खानजी, गोय राज्याचो मायनॉरिटीचो चेअरमॅन बाब वसीम खान, दक्षिण गोयचे आदले अध्यक्ष बाब साबियो डिसिल्वा, नवे 4 जिल्हे जे झाले ताचे अध्यक्ष बाब राजेश वेरेकर, बाब मंगलदास नाईक, युथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष बाब अजित नाईक, महिला काँग्रेसीच्यो गोयच्यो अध्यक्षा श्रीमती प्रतीक्षा खलप, जवाहर बाल मंच हाजो चेअरमॅन बाय पलाजार आपोजो, ओबीसीचे चेअरमॅन गोय राज्याचे बाब नितीन शरद चोपडेकर, ST सेलाचे चेअरमॅन बाब रामकृष्ण जल्मी, गोयच्या फिशरमॅन सेलाचे व्हायस प्रेसिडेंट तसेच काँग्रेसीचे फुडारी बाब ऑलेन्सियो सिमॉयस आणि आमचे कुमार जुवेचे काँग्रेसीचे लीडर बाब समील आणि हांगा मोठ्या संख्येन जमिल्ले गोवा काँग्रेस मायनॉरिटी डिपार्टमेंटाचे सगळे आज जे नवे ऑफिस बेरर ब्लॉक अध्यक्ष, तुमकां सगळ्यांक येवकार नमस्कार. कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान आपल्या भाशणांत तुमकां एक चेतावणी दिली आणि म्हाका दिसता आमी ताच्या कडल्यान प्रेरणा घेवपाक जाय. कित्याक तेणें सांगलें की जर तर कसलोय जर पद दिलो जाल्यार त्या पदाचे त्या तुमकां आतां कोणी सेक्रेटरी जाले आसतले, कोणी जनरल सेक्रेटरी जाले आसतले, कोणी ऑफिस बेरर जाले आसतले, कोणी अध्यक्ष जाले आसतले, पूण तुमकां जे आज पद जे मेळ्ळा ताजी प्रेरणा तुम्ही सगळ्यांनी कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसा कडल्यान घेवपाक जाय. कित्याक दक्षिण गोंयच्या जनतेन तांकां दक्षिण गोंयचो खासदार म्हणून पार्लमेंटात धाडलो आणि गेल्ले 1.5 वर्ष आम्ही पळयलें की ते फक्त दक्षिण गोंयचे न्ही, ते पुराय गोंयचे खासदार म्हणून आज पार्लमेंटात काम करतात. उत्तर गोंयचे ते प्रश्न पार्लमेंटात काडटात. जेन्ना तांणी सांगलें की जर तर कसले पोझिशन जर दिले जाल्यार ताजेर विथ अटमोस्ट कमिटमेंट जर तर काम करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता प्रेरणा आमी तांचे कडल्यान घेवची पडटली. हांव आयचे कार्यक्रमाचे मायनॉरिटीचे चेअरमॅन बाब वसीम खान हांचे धन्यवाद करता की तांणी आज आमचे ओबीसी सेलाचे जे चेअरमॅन आसा गोंय राज्याचे गेल्ले 1.5 वर्ष ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं हांव तांकां पळयता की ते 100% रोस्टर फॉर ओबीसी SC ST फॉर पोस्ट ग्रॅज्युएशन कोर्स इन गोवा मेडिकल कॉलेज आणि गोवा डेंटल कॉलेज ह्या मुद्द्याचेर 2 वर्सां ते प्रोटेस्ट करीत रावले. तांणी कितलीशी निवेदनां सरकाराक दिली, विरोधी पक्ष फुडाऱ्याक दिली, विधानसभेन सुद्धा हो प्रश्न काढलो.
पूण ठामपणे तांणी हो विशय जेन्ना उठयल्लो तो विशय जो मेरेन ताचो निकाल येना तो मेरेन त्या विशयाचेर ते सक्रिय प्रमाणे सदांच झुजत रावले आणि तांकां यश मेळ्ळें. सो हांव वसीम खानाचे धन्यवाद करता की अशे आमचे जे लिडर जो विषय घेतात आणि त्या विशयाक टू द लॉजिकल कन्क्लुजनाचेर जेन्ना व्हरतात तांचे म्हाका दिसता कौतुक करपाची गरज आसा. बाब शरद चोपडेकरांचे हांव मना काळजांतल्यान धन्यवाद करता की आज पुराय गोंयच्या ओबीसी एससी एसटी लोकांक भुरग्यांक जो आज बेनिफिट जो फायदो जाला तो म्हाका दिसता आमच्या ओबीसी सेलान फुडाकार घेतिल्लो ताका लागून जालो. आमच्यो महिला अध्यक्ष, आमचे युथ अध्यक्ष, आमचे खासदार, आमच्यो मायनॉरिटीच्यो गोंयच्यो प्रभारी हांणी आज गोंयच्या मुद्द्याचेर आज गोंयांत मायनॉरिटी कशा पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी टार्गेट करता, कशा पद्दतीन गोंयांत एक सेक्युलर गोंयांत एक कम्युनल हार्मनी आशिल्लो असो राज्य कशा प्रमाणे हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न करता हे तांणी तुमच्या मुखार दवरले. गेल्ल्या आठवड्याक 5 राज्याचो निकाल आयलो. तो निकाल येतकीच आमी पळयलें की केरळा काँग्रेसीचो लोकांनी थंय समर्थन दिवन काँग्रेसीचें जे सरकार जालें. काल आमी पळयलें की तामिळनाडू काँग्रेसीन टीव्हीके समर्थन दिवन थंय एक सेक्युलर सरकार तामिळनाडू स्थापन जाल्लें आसा. काल ह्या देशाचो प्रधानमंत्री 2 राज्यांनी गेलो आणि रातचो वचून तो गुजरातात ताणें आपले लास्ट ताणें रॅली केली. पूण कालची जर ताची भाशणां जर आमी पळयत आणि खास करून ताचे बेंगलोरचे भाशण आर्ट ऑफ लिव्हिंगाच्या कार्यक्रमाक नरेंद्र मोदी वता आणि थंय तो देशाच्या जनतेक कितें सांगता की तुमी आता आज भारत देश हो आज एक संकटान आयिल्लो आसा म्हणून तो सांगता. आणि मिडियाचे भाव हांगा आसात, सगळे गोंयची जनता हे आयकता आसतले आणि खास करून जे अंधभक्त जे आसात हे भारतीय जनता पार्टीचे फेक प्रोपगंडा मशीन जे आसा तांकां म्हजो हो प्रश्न आसा की काल ह्या देशाच्या प्रधानमंत्र्यान सांगले की भारत देश संकटान आसा. ताणें देशाच्या जनतेकडे काल अपील केला की तुम्ही जाता तितले वर्क फ्रॉम होम करात, तुम्ही भांगर घेवपाचे कमी करात. ताणें सांगले की जाता तितले मॅक्झिमम पेट्रोल आणि डिझल हाचो वापर कमी करात. मागीर तो सांगता की कुकिंग ऑयल जी आसा हाचो वापर तो सांगता कमी करात. ताज्या उपरांत ताणें सांगले की जाता तितले नॅचरल फार्मिंग करात, देश संकटान आसा. स्वदेशी प्रोडक्ट तो म्हणटा एब्झॉर्ब करात, ते तुम्ही घेयात. आणि लास्ट महत्वाचे ताणें सांगले की जाता जाल्यार सगळ्यो फॉरेन ट्रीप कॅन्सल करात. अरे इलेक्शनाच्या पयलीं जेन्ना ह्या देशाचे विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीन जेन्ना सांगिल्ले की आमचो देश धोक्यान वता, आज देशाचेर एक संकट येवपाचें आसा, जेन्ना सांगताले तेन्ना हे अंधभक्त हे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि आरएसएसाचे लोक सांगताले की काय ना सगळें बरें आसा. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री सांगतालो भिवपाची गरज ना. ताणे हे प्रधानमंत्र्यान काल बेंगलोरात जे भाशण केला हाचे उत्तर म्हाका दिसता आमी ह्या लोकां कडेन विचारपाक जाय. जो प्रधानमंत्री देशाच्या जनतेक सांगता की तुम्ही फॉरेन ट्रीप अवॉइड करात, 15 ते 30 मेयाक हाज्या 4 नेशनाची फॉरेन ट्रीप आसा. पयली तो युएक चल्लो अँड देन इज गोइंग टू 4 नेशन्स. म्हणल्यार हे भारतीय जनता पार्टीचे लीडर हांचो प्रधानमंत्री हांचे मुख्यमंत्री देशाच्या जनतेक काबार करपाक उठले. ते आता सांगतात की तुम्ही कुकिंग ऑयल कमी वापर करा. म्हणजे लोकांनी खावप कितें? एका सायडीन तो सांगता की आमचो देश प्रगतीच्या मार्गार आसा. 2047 म्हाका दिसता ते 47 भारत खंय विकसीत करता. आणि फाटल्या दिसांनी आमी पळयलें जेन्ना इराणाक जेन्ना वॉर जालो तेन्ना
आमी बॅक इव्होल्युशनान वचपाक लागले. लोकांक गॅस सिलिंडर मेळना जाले, थोड्यांनी चुली बिली आपल्यो चालू केल्यो, थोड्यांनी गॅस स्टोव काडले. म्हळ्यार आमी परत फाटल्या बॅक इव्होल्युशनान वचपाक लागले. हे भारतीय जनता पार्टीच्या प्रधानमंत्र्याचे आणि ह्या सरकाराचे विजन की लोकांक परत आसा तशें फाटल्यान व्हरप. आता तुम्ही विचार करचो पडटलो की एका सायडीन प्रधानमंत्री सांगता की ह्यो सगळ्योचे हांवें तुमकां आतां सांगले ते कमी करा, वापर कमी करा, फॉरेन ट्रिपाक वचूं नाका, आणि स्वता फॉरेन ट्रिपाक वता. म्हाका दिसता 8 ते 9 म्हयन्या भितर 5 राज्यांनी परत निवडणूक जावपाची आसा. तातूंत गोंय राज्यूय त्या 5 राज्यांनी येतले. आज गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटी, बाकी सगळे फ्रंटल्स, आमच्यो सगळ्यो बाकीचे सगळे सेल ह्या बरे प्रमाणे कामाक लागिल्ले आसात. आमी पळयले की 1 वर्स पयलीं आमच्यो नवी महिला अध्यक्षा ह्यो अपॉइंट जाल्यो. ताच्या उपरांत तांणी आपली संघटना बांदपाचें काम केलें, बऱ्या पद्दतीन तें आज चल्लां. ताच्या उपरांत आमी पळयलें की आमकां गोंयांत एक नवो यंग यूथ काँग्रेसीचो अध्यक्ष मेळ्ळो. तोही आपले ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगाच्या कामाक लागला. तेही यूथ काँग्रेस वेगळे वेगळे विषय घेऊन आज आमकां रस्त्यार दिसतात. जवाहर बाल मंच जे एक सायलेंट बॉडी ऑफ द काँग्रेस पार्टी, जे अप टू द एज ऑफ 12 स्टुडंट्सां मदीं वचून आपले कार्य मुखार व्हरत आसात. खुबशे प्रोग्रामांक हांवें अटेंड केला. त्याच प्रमाणे ओबीसीचे चेअरमॅन, हांवें आतांच तुमकां सांगलें की तांणी 100 पॉयंट रोस्टर लागू करून घेतलो. एसटीचो आमचो चेअरमॅन हे सगळ्या प्रोटेस्टांनी आमकां दिसतात. आज मायनॉरिटी सेल, म्हाका दिसता बाब वसीम खान आनी ताच्या पुराय टिमीन दाखोवन दिले